डॅनियल. नेबुकादनेजार आपल्या स्वप्नाचें वर्णन कोत्ता. चॅप्टर 4. हांव नेबुकादनेजार राजा म्हज्या निवासान सुस्त जियेतालों. म्हज्या राजवाड्यांत खुशाल आसलों. म्हाका एक सपन पडलें आनी त्या सपनान म्हजेर व्हड भिरांत आयली. हांव खाटीर पडलोलो आसतना हांव बरोच आंकांतलों. म्हजे तकलेंतल्यान जे दिश्टावे हांवें पळयले तांणी म्हाका कांपेरो हाडलो. देखून ह्या सपनाचो अर्थ म्हाका सांगूंक बाबिलोनियेचे सगळे पंडीत एकठांय जावचे म्हूण हांवें एक हुकूम भायर काडलो. जादूकार, घाडी, काल्देकार आनी भूत काडपी आयले आनी हांवें म्हजें सपन तांकां सांगलें. पूण ताची समजणी म्हाका दिवंक तांचे लागीं घडना जालें. त्या उपरांत दानियल म्हज्या फुड्यांत आयलो. ताका हांवें बेल्तेशाजार म्हूण म्हज्या देवाचें नांव दिल्लें आनी ताचेर पवित्र देवांचो आत्मो आसलो. हांवें ताका म्हजें सपन सांगलें. हांवें म्हणलें, बेल्तेशाजार, महाजादूकारा, पवित्र देवांचो आत्मो तुजेर वस्ती करून आसा म्हूण हांव जाणो आनी कसलोच गूट तुका आगोड न्हय. हे म्हज्या सपनांत हांवें पळयले ते दिश्टाव तांचो अर्थ म्हाका सांग. खाटयेर पडलोलो आसतना हांवें हो दिश्टाव देखलो. पृथ्वेच्या माजाक हांवें एक रूख देखलो. तो भोव उंच आसलो. रूख इतलो वाडत गेलो आनी मजबूत जालो की ताची तेंगशी मोलबाग तेंकली आनी पृथ्वेच्या शिमा थावन पर्यंत तो दिश्टी पडटालो. भोव सोबीत आसलीं ताचीं पानां आनी भरपूर ताचीं फळां. ताचेर सगल्यांक पावशें जेवण आसलें. सावजांक ताची सावळी मेळटाली. मोलबावेलीं सुकणीं ताच्या खांद्यांनी आसरो घेतालीं. सगळ्या प्राण्यांक ताचेर जेवण मेळटालें. हांव खाटीर पडलोलो आसतना म्हजे तकलेंतल्यान वेताले ते दृश्टाव हांवें पळयले. तेन्ना एक राखणदार, कोण एक देवदूत, स्वर्गार थावन देंवतालो तो दिश्टी पडलो. व्हडल्या ताळ्यान तो असो आरोडलो. रूख कातरून उडय, ताचे खांदे कापून काड. ताचीं पानां काडून उडय, ताचीं फळां भायर शेवटून मार. जनावरां ताचे सावळे थावन कड सरून वचूं आनी तशींच ताच्या खांद्यां वयलीं सुकणीं. पूण मुंड पालां मुलां सयत लोखंडाच्या आनी पितूळच्या पट्ट्यान बांदून जमिनींतूच सोड. मैदानार पावच्या 5व्या तोंडा मदें तें सोड. मोलबा वेल्या दोवान हो मनीस सारकोच भिजो आनी तोंड खातोल्या मनजाती भाशेन तो तोंड खावं. मनशाचे मोतीचे आनी काळजाचे स्वातेर मनजातीची मोत आनी कालीज तुका येवं आनी 7 वर्सां पर्यंत हे गोटीर तूं उरूं. राखणदारांनी मारलोलें फर्मोणें. देवदूतांनी परगटलोलो निर्णय हो. हे परी भोव वर्तो देव मनशांच्या राज्यां वयर सर्व अधिकार चलयता म्हूण सगल्यो जिवो रचना जाणो जावन. आपणाक जाय ताच्या हातांत तो राजोधिकार घालता आनी मनशां मदें जीं सगळ्यांहून ल्हान आसात तांकां तो वयर काडटा. म्हाका नेबुकादनेजार राजाक पडलोलें सपन हें. आतां तूं बेल्तेशाजार ताचो अर्थ आमकां सांग, कित्याक म्हज्या राज्यांतल्या एका पर्यंत पंडिताच्यान ताची समजणी म्हाका दिवंक जाली ना. पूण तुज्यान तें करूंक जाता, कित्याक पवित्र देवांचो आत्मो तुजे सवें वस्ती करून आसा. दानियल सपनाचो अर्थ सांगता. दानियल दुसऱ्या नांवान बेल्तेशाजार जायतो वेळ घाबरलो आनी गोंडोलाक सांपडलो. राजान म्हणलें, बेल्तेशाजार, सपना खातीर आनी ताच्या अर्थाक लागून गोंदोलाक सांपडूं नाका. बेल्तेशाजारान जबाब दिलो, महाराजा, हें सपन तुजो द्वेस करतल्यांक लागूं आनी ताचो अर्थ तुज्या दुस्मानांक.
तुवें एक रूख पळयलो तो वाडलो आनी मजबूत जालो आनी तोय उंच की तो मळबाक पावतालो आनी आख्ख्या संवसारांत दिश्टी पडटालो. रुखाचीं पानां सुंदर दिसतालीं आनी भरपूर ताचीं फळां ताचेर सगळ्यांक जेवण गावतालें. सावजांक ताचे खाल सावळी मेळटाली आनी ताच्या खांद्यांचेर मळबावेलीं सुकणीं आपले गोंटेर खोदतालीं. तो रूख म्हणल्यार तूंच महाराजा. तूं वाडोन व्हड आनी मजबूत जालाय. तुजी व्हडाय इतली जाल्या की ती मळबाक पावल्या आनी तुजें राज संवसाराच्या शिमा पर्यंत विस्तारलां. आनी राजान एक राखणदार पळयला. स्वर्गार थावन देंवलोलो एक देवदूत. तो अशें म्हणटालो, रूख कातरून उडय आनी ताचो भस्म कर. पूण मुलां सयत थंयच जमनींत दवर. लोखंडाच्या आनी पितूळच्या पट्ट्यान ताका बांदून मैदानार 5व्या तोंडा मदें ताका सोड. 7 वर्सां ताचे वयर बोलांडो पर्यंत मळबावेल्या दोवान तो सारकोच भिजोव आनी सावजां सारकी ताची घट जावं. हाचो अर्थ असो, महाराजा, भोव वर्त्या देवान म्हज्या दोनया राजाचेर मारलोलें फर्मोण तें. मनशां समाजांतलो तुका भायर उडयतले आनी सावजां मदें तुका जेवंक पडटलें. बैलां भाशेन तूं तोंड खातलोय आनी मळबा वयल्या दोवान तूं सारकोच भिजतलोय. 7 वर्सां पर्यंत तुजी दशा अशीच उरतली. ताचे उपरांत भोव वर्तो देव मनशाच्या राज्यां वयर राजवटकी चलयता आनी आपणाक आनी ताच्या हातांत राज अधिकार घालता म्हूण तुका गमोन येतलें.